바박 부탁하며 가영 고르래야 내가 뭐가 가요 달려오바네요 바박 부탁하며 가영 고르래야 내가 뭐가 가요 내가 우토라이고 시빗 바박 베토 속리에 달사야 내가 뭐가 가요 내가 우토라이고 시빗 바박 베토 속리에 달사야 내가 뭐가 가요 सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां येशूची कृपा दिवं आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी देवाक दिनवासून भेटयता आर्थूर आनी एस्पेरांसा डिसुजा हांच्या लग्नाच्या 25 वर्सांक देवाक आर्गां दिवया तांच्या गोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया दुसरें दिसा आमी भेटयता देवाक दिनवासून फ्रांसीस माशोन आयज देवाक दिनवासता आपल्या जल्माच्या दिसाक तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात लॉरेन्स लोबो डेलिया कायादो तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी आमची फिरगोजी पासत भोव करून आमची 400 वर्सांची समारंभणीची तयारी जाता आसतना आमची फिरगोजी पासत मागुया आमचे नवे फिरगोज गवडीक सोबी पासत मागुया तशेंच एलिसांवाचे दीस आमी सगळ्यांनी बरे भाशेन तयारी करूंक आनीक सगळ्यांनी सारकेंच चिंतून पयशांच्या आशेक बुलनासतना वो भिरांतीक बिळा पडनासतना सारकेंच मतदान करूंक सगळ्यांनी भायर सरूंक आमकां सगळ्यांक कृपा मागून घेवया बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमच्या भाव भयणीनो ह्या संवसारांत सगळ्यांक आमकां खुशालकाय जाय पूण पूर्ण खुशालकाय आमकां फकत जेजू सवे मेळटा जेजूच्या मोगान मेळटा तरी आसतना जायते पावटी आमी ह्या संवसारांत संवसारी वस्तूंनी आमी खुशालकाय सोदल्या आनी पातकान पडल्या असल्या चुकीचे देवा लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून कोणान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध पासत बागून सदांच आंकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सोर पदवीदार आनी सासणाच्या बापा जेजू तुजो पूत आनी खरो देव म्हूण परगोट शिकूंक आनी विरोध्यांचेर झुजून खरो भावार्थ सांबाळूंक बागयोन आतानाजाक तुज्या धर्म अध्यक्षाक तुवें उजवाड गोठाय आनी धीर दिली ह्या वीर शास्त्र्याची आमचे खातीर विनवणी तुजे मुखार पावूं ताणें दिल्ली तुज्या स्वताची शिकवण घेवन तुका दिसान दीस ओदीक ओळखूंक आनी तुज्या मोगान निरंतरी वाडूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना दोन भुताच्या इतिहासा वेलें वाचप मोठी होजत जाल्या उपरांत उबो रावन पेद्रून तांकां म्हटलें भावना भयणीनो विदेशांनी म्हज्या
तोंडांतलें शुभ वर्तमान आयकूंक आनी बावार्थान वेंग मारूंक पयल्या दिसांनी तावन देवान म्हाका विचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. आनी काळजां ओडकोता त्या देवान आमकां दिल्लो तसोच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन ती आपणाक मानतात म्हूण दाखोवन दिलें. बावडता वरवीं तांचीं काळजां निटोल करून आमचे आनी ताचे मोदें कसलीच अंतर ताणें करूंक ना. म्हणटोच आमच्यान न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी व्हरूंक जावंक ना तसलें झूम सिसाच्या माथ्यार घालून तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. सोम्या जेजूचे कृपेन तांकां तशेंच आमकां तारोन मेळटा म्हूण आमी सोत मानता. जल्मलोलो सगलो लोक ओगो रावलो आनी बार्नबास आनी पावलू आपणा वरवीं देवान विदेशां मोदें केल्लें सगल्या कुणाची आनी विस्मिताची खबर सांगताले ती आखे सोबेन आयकली. तांचें उलोवप जातूच जाकोबान अशें म्हणलें, भावा भयणीनो म्हजें आयकात. आपल्या नांवांक भेटयलोली विदेशां मदली एक पोरजा सुरवातेक तावन विचून काडूंक देवाची खुशी जाली म्हूण सिमावान तुमकां आतां सांगलां. आनी ह्या प्रवाद्याच्या उतरा प्रमाणें सारकें आसा, कित्याक अशें बरयल्लोलें आसा. ह्या उपरांत हांव परतून येतलों आनी दाविदाचो मोडोन पडलोलो तोंबू नव्यान ताणटलो. तो हांव गोट्टानांतलो उबो करतलो आनी नव्यान बांदतलो. तेन्ना सगलीं मनशां सोरेस्पराक सोडटलीं. म्हज्या नांवाक भेटयलोलीं आसात तीं सर राष्ट्रां जाणें जायते काला तावन हें कळीत केलां तोच सर्वेस्पर अशें सांगता. म्हणटोच म्हजें मत अशें, देवाशी परतून येयात. त्या विदेशाचें जिवीत आमी आगोड करचें न्हय, पूण तांणी कुड्ड्या देवांक भेटोवन बोश्टायलोल्यो वस्तू खावच्यो न्हय. पोजोडपण पयस करचें आनी गोमटी पिडून मारलोले मोनजातीचें मांस आनी रगत खावचें न्हय. इतलेंच सांगून आमी तांकां एक चीट धाडची, कारण सगल्या शारांनी मोइजेसाची समूट परगट करपी आदल्या कालार तावन आसात आनी दर सोनवारा देवस्थानी ती वाचतात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, सगल्या पोरजांक पळोवयात देवाची कौतीक विस्मितां. सगलीं बारबर म्हणुया. सगल्या पोरजांक पळोवयात देवाची कौतीक विस्मितां. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रेतिमे वयर देवाक सोद गितां गायात. जबाब, सगल्या पोरजांक पळोवयात देवाची कौतीक विस्मितां. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगटात तारोन ताचें. जबाब, सगल्या पोरजांक पळोवयात देवाची कौतीक विस्मितां. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मोदें गाजोयात. सगल्या पोरजांक पळोवयात ताची कौतीक विस्मितां. जबाब, सगल्या पोरजांक पळोवयात देवाची कौतीक विस्मितां. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें ती केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब, सगल्या पोरजांक पळोवयात देवाची कौतीक विस्मितां. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. जेजू
म्हणटा, मुंजी मेंढरां म्हजो ताडो आयकतात आनी हांव तांकां अडकतां आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगान हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, ह्या देवाच्या उतराचेर ल्हानसो नियाळ इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी आमच्या मनान हाडुया. कितें आमकां खुशाल करता? ह्या संवसारान खुशाल जावचे पासत तूं कितें करताय? कितें कितें तूं सोदताय? कितें कितें उलयताय? कसले संबंद तुवें घडल्यात खुशाल जावचे पासत? आनी जेजूची कुशालकाय, आमची सगळे तरेची कुशालकाय जी आमी सोदता ती पूर्ण करता. हें आमकां हेच्या शुभ वर्तमानान मेळटा. बापाच्या मोगान आनी जेजूच्या मोगान ताच्यो आज्ञा सांबाळून ताच्या मोगान रावून आमच्यान आमची कुशालकाय पूर्ण करून घेवंक येता. हेंच इल्लोसो वेळ ओगीच नियाळुया आनी आमची कुशालकाय देवाच्या हातान घालुया. बेटोने वेनार गीत घेऊया. C6 पेज नंबर 30. C6. वागितल्या फुलांमध्ये रानांतल्या झाडांमध्ये कोणीतल्या गातूमध्ये ईश्वराक सोने म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मोगाळ बापा, बागयोंत आतानाजाच्या परबे दिसा तुवें आमकां दिल्ल्या भावार्था पासत तुका दिनवासून हें बलिदान आमी समर्पिता आनी आमचो भावार्थ ओपूट सांबाळून तो संवसारान विस्तारूंक आमचें जिवीत तुका आमी ओपून दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोबाजन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली
जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सुपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 तोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचोली तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचोली तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गुटपर घोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण खोर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमची कुशालकाय ह्या संवसारान पूर्ण करचे पासत आमी जेजूच्या मोगान रावप आनी ताच्यो आज्ञा सांबाळप एकदम गरजेचें. हेंच करूंक आमकां कृपा मागुया आनी कुशालकायेन सगळीं जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक लाजवटली पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन.
सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिलेत संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलेत संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलेत संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीची जेवणां खापयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. D20. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू, उगडास करीन जाल्यार तुजो काळजा संतोषानंद भक्तांक इतलो. पूण तूंच हाची जालोय जाल्यार पुरो. तादोसकायेक भिरून वेच्या कोतमो. जेजू, तुज्या पवित्र नांवा सारकें मधुर संगीत खंयसर गावचें. कोर्ते उदो तोंडांतलें नांव कोरचें. तूं लोक चिंतून मनांत नांव उपसोचें. जेजू, पातयाक एकलोच तूं बोरसो. उलो माथ्यांक कितलोच तूं कोण वालो. तुका सोत्यांक कितलोच म्हूण तूं पोलो. तुरपोक तोल्यांक कसो तूं ना जावचो.
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, मनीस जाल्लो तुजो एकलोच पूत खरो देव म्हूण बागेवंत आतानाच आनी ताचे बरोबर आमी सोत मानता. ह्या पवित्र योजनान ताची कूड आनी रोगत आमी शेवल्यान, त्या वरवीं ताचें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडो आनी ताची खरी ओळख हेरा मनशांक आमी दिवंक पावूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. लिओ पिंटो हो आमचो भाव सोंपून गेला बिहायंड NSD. आयज सांजे 3 वाजता ताचो इंतेर जातलो. तशेंच 17 दोरची फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आनी आख्ख्या आमच्या गोंयांत बिस्प साहेबाच्या मार्गदर्शनान आमी वेंचणुकां पासत फाल्यां मागणें करतले सगळ्या फिरगोजांनी. तर फाल्यां भोव पवित्र संस्काराची बजवण सांजेर 6:30 वाजता जातली. सगळ्यांनी आमी जाता ते भाशेन ह्या सांजेच्या प्रार्थनान जेजूच्या भोव पवित्र संस्काराचे बजवणेन वांटो घेवया. सांजेर 6:30 वाजता एकामेकाकूय आमी सांगुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. लोकसभेच्या वेंचणुकां पासत मागणी. आबा बापा, तुवें आमकां आपल्या मोगान रचल्यात. तुजोच मोग आनी हुस्को आमच्या काळजान घाल्यात. तूं महान आनी पदवेदार देव. आमच्या जिविता पासत आमी तुका दिनवासतांव आनी आर्गां दिता. बापा, तुवें आमकां तुज्या मोगाचे सृश्टीचो आनी रचनेचो अधिकार दिला. ताका सांबाळूंक आनी मोगान वाडोवंक, एकामेकाच्या मोगान आनी भावपणान जिवंक तूं आमकां सदांच उलो मारताय. बापा, तूं आमच्या कुटुंबाचो धोनी, तसोच राष्ट्रांचो आनी सरकारांचोय तूं धोनी जावन आसा. तुवें इस्रायल पोरशेक तुजी महान पदवी दाखोवन सुटका फावो केली. तूं तांचो राखणदार आनी गवंडी जालोय. आपसवाडकी आनी मनीसपण नासलेल्या प्रशासनाच्या चपक्यांतली आमकां निवार. आमच्या भुमीचो इदवास करतात. आमच्या गिरेस्त दायजाचो इबाड करतात. वर्सां काळाचो आमचो एकवट तुटयतात आनी आमच्या काळजांनी भिरांत घालतात. तसल्या पक्षांच्या चपक्यांतली आमकां सुटका फावो कर. ह्या वेंचणुकेन आमी आमचें मोलादीक मत घालतना तूं जा आमच्या गिन्यानाचो उजवाड दाखोवन दी. सायबा, आमकां बरे फुडारी जे तुज्या उतरा प्रमाणे चलतले, तुजी आज्ञा पाळटले आनी तुवें दाखयलेल्या वाटेर चलतले. तसले फुडारे विचून काडूंक आमकां स्पश्ट करून दाखोवन दी. आमकां जागृत कर सायबा, की आमी जावन आसा म्हूण एक भावार्थाचो समुदाय आनी आमचें आपोवणें जावन आसा जावंक ह्या संवसारांत उजवाड. आमकां जागृत कर सायबा. आमचे हात जे आमी मागण्यांत उबारता ते सोकला काडून जाणवायेन मत मारूंक आनी हेच भाशेन आमी आमचें मोलादीक मत घालपाचें कार्य पाळूंक आमकां गिन्यानान भर. आमचो शिक्को मारून आमचो फुडार, आमच्या भुरग्यांचो फुडार सांबाळूंक आनी तेच भाशेन आमची संस्कृताय आनी आमचें भावपण थीर करूंक आमकां जागृत कर सायबा. आबा बापा, नेहेमियस ह्या साद्या मनशाचे मागणें तुवें आयकलें. आमकांय तुजी दया दाखय आनी आमचे मागणें आयकून घे. हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गोंयच्या पुता सान जुजेवाजा, गोंयचे सायबा सान फ्रांसीस शावियेरा, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. शेवटा गीत घेऊया. E6 पेज नंबर 80. E6. मोच्या देवाक आगाव दितलो, ताचें नांव सदांच वाखाणटलो. मोच्या देवाक आर्गां हांव दितलो,
चोय